Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflections. This is to help you prepare for tomorrow's Mass. Readings are in Konkani. राजांच्या दुसऱ्या पुस्तकावेलें वाचप। एका भोवऱ्या उदेशी सर्वेस्पोरान एलिजाक उबारून वचचो आसलो तेन्ना अशें घडलें। एलिजा आनी एलिजेव गिलगालांतले भायर सरले। एलिजान एलिजेवाक म्हणलें, तूं मातसो हांगा राव, सर्वेस्पोर म्हाका जोर्दानाक धाडटा। पूण ताणें जबाब दिलो, जिव्या देवाच्या आनी तुज्या नांवान हांव तुका सांडचो ना। आनी ते दोगूय बराबर गेले। 50 जाण प्रवादी बंधुभाव तांचे फाटल्यान गेले आनी ते दोगूय जोर्दान नदीचे देगेर रावले। तेन्ना हेर मातशे पयस थांबले। एलिजान आपलें आवरण घेतलें, तें रेवडायलें आनी उदकाचेर मारलें, आनी उदक दावे आनी उजवे वाटेन दोशी जालें। आनी पांय भिजयनासतना ते दोगूय पोलतोडी पावले। पोलतोडी पावतोच एलिजान एलिजेवाक म्हणलें, म्हाका तुजे सोरशिलो काडून वेचे आदीं हांवें तुका कितें केल्लें जाय तें माग। एलिजेवान जबाब दिलो, तुज्या आत्मीक गुणांचे 2 वांटे म्हाका दी। एलिजान म्हणलें, तूं मागताय तें एकदम अवघड। म्हाका तुजे सोरशिलो काडून व्हरतात तेन्ना तूं म्हाका पळयशी जाल्यार तुवें मागलाय तें तुका मेळटोलें, नातर तें तुका मेळचें ना। अशें ते उलयत वेतना एक उज्याची गाडी आनी उज्याचे घोडे दिश्टी पडले आनी तांचे मदें उबे जाले। एलिजा भोवऱ्या मदें स्वर्गार चडलो। एलिजेवान तें पळयलें आनी व्हडल्यान म्हणलें, म्हज्या बापा, इस्रायेलाचे गाडये आनी तिच्या घोडेस्वारांनो। आनी तो तांचे नदरेवेलो भायर पडलो। एलिजान आपली आंगावलीं घेवन तांची 2 अर्दां केलीं। सोकला पडलोलें तें एलिजाचें आवरण ताणें काडलें आनी परतो वचून जोर्दानाचे देगेर तो रावलो। थंय एलिजाचें आवरण घेवन ताणें तें उदकार मारलें। म्हणून सर्वेस्पोर एलिजाचो देव खंय आसा? आनी ताणें उदकार मारलें तेन्ना उदक दोशी जावन उजव्याक आनी दाव्याक रावलें आनी एलिजेव आलतोडी आयलो। सर्वेस्पोराचें उतर। देवाचे पडुपकार। आमचो जबाब सर्वेस्पोराचेर विस्वास ठेवतल्यानो तुमचें काळीज घोट दवरात। तुजी भोक्ती करतल्यांक तुवें निर्मिल्लें, तुका शेरोणां येतल्यांक तुवें फावो केल्लें। केदें व्हडलें तुजें भोलेपण सर्वेस्पोरा सगळ्या मनशांच्या दोळ्या मुखार। जबाब सर्वेस्पोराचेर विस्वास ठेवतल्यानो तुमचें काळीज घोट दवरात। मनीस लोचांडा मांडटात तेन्ना तुज्या गोपांत तांकां लिपोवन आसरो दिताय। जिबो वादविवाद करतात तेन्ना तुज्या तोंबूंत तांकां राखून दवरताय। जबाब सर्वेस्पोराचेर विस्वास ठेवतल्यानो तुमचें काळीज घोट दवरात। तुमी सगळीं देवाची भोक्ती करतल्यानो सर्वेस्पोराचो मोग करात। आपल्या विस्वाशी भोगतांक तो राखता,
पूण गोरवान भरलोल्यांक सर्वेस्पोर कठिणायेन फारीक करतलो. जबाब: सर्वेस्पोराचेर विस्वास ठेवतल्यानो तुमचें काळीज घोट धरात. उद्गार: सोमी म्हणटा, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळतलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे थंय येतोल्यो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, चोत्राय धरात. तुमच्यो बऱ्यो कोरण्यो मनशां हुजीर तांकां त्यो दाखोवचे खातीर करूं नाकात. ना जाल्यार स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाशी कसलीच मजुरी तुमकां मेळची ना. देखून तूं भीक घालताय तेन्ना तुजे मुखार तुतुरी वाजोय नाका. धोंगी देवस्थानांनी आनी रस्त्यांचेर आपणाक मनशां मदें मान मेळचे खातीर तशें करतात. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तांणी आपली मजुरी घेतली. पूण तूं भीक घालताय तेन्ना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळचें न्हय. तुजें दान गुपीत जावंक जाय आनी गुप्ती केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. आनी तुमी मागणें करतात तेन्ना धोंग्यां सारकी जावं नाकात. लोकांक आपणाक पळोवचे खातीर देवस्थानांनी आनी रस्त्यांच्या नाक्यार उबे रावून आपली मागणी करची तांकां मोठी खुशी. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तांणी आपली मजुरी घेतली. पूण तूं मागणें करताय तेन्ना तुज्या खासगी कुडांत भितर वच आनी दार धांपल्या उपरांत थंय गुप्ती आसत्या तुज्या बापाक मागणें कर. आनी गुप्ती केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका इनाम दितलो. तूं उपास करताय तेन्ना धोंग्या भाशेन खोंतीचें रूप तुमी घेवं नये. आपूण उपास करतात म्हूण लोकांक दाखोवंक ते आपल्या तोंडार काळोख घालतात. हांव तुमकां खरेपणी सांगतां, तांणी आपली मजुरी घेतली. पूण तूं उपास करताय तेन्ना तुजो उपास लोकांक न्हय बगर गुपीत आसलोल्या तुज्या बापाकूच दिश्टी पडचे खातीर तुज्या माथ्याक तेल लाय आनी तुजें तोंड धू. आनी गुप्ती केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. सोमयाचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, जो गुप्ती केल्लें पळयता तो तुजो बाप तुका इनाम दितलो. माथ्यू 24:4. नियाळाक आधार. एक ना वस्ती वस्तुरी एकदम बरें आनी पवित्र जिवीत जियेताली अशें सोबे माजार लोकांक दिसतालें. पूण खासगी जिवितांत गुप्ती
ती दुसऱ्या काजारी दादल्या लागीं संबोंदा नासली. अशें आसतना कोरेजमाच्या काळांत एक रेतीरांद वांटो घेतला तेन्ना कुमसाराचो संस्कार घेवन तयारी करूंक 10 उपदेशांची तिका इस्कुटावन समजणी मेळटा. तेन्ना ती आपल्या पातकाक रोडटा. ह्या भायल्या रुपण्याचेर भेटयता आनी आपलें जिवीत बदलता. शुभ वर्तमानांत जेजू आमचें खासगी जिवीत तपासूंक उलो करता. मनशा हुजीर आमी कितलीं बरीं म्हूण दाखयलें जाल्यार पासून आमची खरी तपासणी आमच्या आत्मीक जिविताची जाता. हें आमी वळखूंक जाय. खऱ्या मनान बरें करूंक आमी वेतावन तेन्ना पर्यंत ते लोकां हुजीर दाखोवंक जायना. अशें म्हणटात, आमचो खरो स्वभाव आनी खरें रूपणें आमच्या घरच्यांक वा बराबर रावतल्यांक थावें आसता. दर दिसा आमी आमच्या अंतस्करणाची तपासणी करची ही रीत पाळूंक जाय. कसलेंय बरेंपण केलें आनी ताचे पासत लोकां कडची शाबासकी मेळ्ळी जाल्यार आमची मजुरी आमकां मेळ्ळी. पूण गुप्तीं केलां ताची मजुरी सर्गींचो बाप आमकां दितलो. सर्गींच्या बापा, दैवीक काकलुतीन गुप्तीं एक तरी बरी करणी सदांच आमी करूंक आमकां दैवीक कृपेन भर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baren Koro.